Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कमीत कमी 5 वर्ष झालं आता आम्ही चित्ररथ करता आणि हितून आमकां खर्च सुद्दां खूब जाता. पर डे आमकां कमीत कमी 30,000 रुपया खर्च आसा जेन्ना फ्लोट भायर काडटा तेन्ना. आणि बाकी चित्ररथ जेन्ना आमी तयार करपाक आमकां कमीत कमी 3 म्हयने तरी लागता आणि तेन्ना सुद्दां आमकां खर्च आसा भरपूर. 20-25 भुरगीं आसता कामाक, तांकां सगळें रातचें च्या पाणी जेवण सगळें हेजो आमकां तो सुद्दां दिसाक कमीत कमी 2-3 हजार रुपया डेलींचो खर्च आसा. कमीत कमी आमकां 2.5 लाख सुमार खर्च येता टोटल. ते 3 वर्सां जाल्ली आसा. असोच एक प्रॉब्लेमा लागून आमकां खुबशें लुकसाण जाल्या. तितलें सोंसून तरी आसतना आमी आमचे स्वता बोल्साचे पयशे घालून लुकसाणान सुद्दां हो चित्ररथ तयार केल्लो आहा परत. जरी तेंच्यांनी कॅन्सल सुद्दां केलो जाल्यार आमकां हेजी कितें तरी लुकसाण भरपाई दिवचें पडटलें सरकारान. हेजे पयलो आतां साल्डाना येतालो, एक्सपायर जालो, मागीर आमचो पर्रीकर, परत कोरोना, अशें करून 3 वर्सां आमकां बरेंच लुकसाण जाल्लें आसा. आनी ओनू जर जालें न्ही फुडल्या वर्सांनी फ्लोट करपाचें आमकां शक्य ना. कंपल्सरी मास्क पहन के घूमिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए. कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क पहन के घूमिए सभी लोग. बीच में कंपल्सरी मास्क पहन के घूमना है सबको. सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है उसके साथ. कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो प्लीज सभी लोग कंपल्सरी मास्क पहन के घूमो. ही माणसे पहिली मातशे उदीक वचा मामलेदाराक कळयलेले लोकांनी वचान शेतकऱ्यांनी. मामल्यान तेचे कोण ती पावणी काय केली पण पावणी गेली ते कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेल्यान मेन सिजनाक भाता पोसवाच्या टायमार दारा काढून घेऊन गेलो आणि शेतांत पाणी भरून शेताचं सगळं नुकसान झालं. आमदार इलो ताका विचारला तो म्हणालो आपली काय आपण नुकसान काय सांग शकाना. ही आता माणसे दारात कशी लागली ही आणि कसो सपोर्ट दिवन आसा ही येऊन मामलेदारान प्रत्यक्ष पळोवची. मानशेक जाय लागून तुका आमचे वांयगणूय गेलेत, बुडले सगळे खर्चांनी. आणि पावसाने आमचे 3 कडे शेत जाले, 3 शेतां बुडत गेली. कांयच ना मेळ. पावसाने एक्शन हे मानशेक लागून सगळे त्रास जाता. उदीक बी मामलेदारान ही दारा काढून घेऊन गेला आणि त्याच्या उपरांत हे सगळं पाणी भरला, वर मेरेन पावला. तेजेर पंचायतीर काय ॲक्शन घेना, तलाठी ॲक्शन घेना, कोणूच ॲक्शन घेना. हेका जबाबदार कोण? खरें म्हळ्यार हो प्रोजेक्ट जो आसा तो बरेच वर्सां पयलू सुरवात जाल्ली आशिल्ली आनी IDCच्या भितर आयिल्ल्या कारणान ताका पंचायतीक कसलोच अधिकार किंवा पंचायतीचें परमिशन बी कसलें ताका लागना. आणि सगळेच परमिशन घेऊन त्यांनी तो प्रोजेक्ट सुरू केल्लो आसा. 75% जे आसा तें काम थंय पूर्ण जाल्लें आसा तशें आमकां कळ्ळे नंतर ग्रामस्थांनी ताका विरोध केल्लो आसा आणि म्हणूनच कालच्या आमी आमचो ज्या वेळाचेर सभा आणि पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन सुरवात करपाचो आमी प्रयत्न केलो तेन्ना खुबशे सरपंचाक तेंच्यांनी प्रश्न केले की आमकां प्रश्न करपाक जाय. पूण ज्या वेळाचेर हांव तांकां उठून उबो रावलो की आमकां पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन जो पर्यंत तुमी पळयना तो पर्यंत तुमच्या प्रश्नाचें आमी उत्तर दिवपाक शकना. म्हणजे पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशना पळयनासतना विरोध करप म्हणजेच हो राजकीय विरोध जावन आसा